गोंयच्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं तरणाट्यांक रोजगार दिवपाचें आश्वासन दिवपी भाजपाचें सरकार आतां दर एकाक सरकारी शिर्वीस मेळपाक शकना अशें म्हणटा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांनी सरकारी शिर्वेचे शिवाय हेर क्षेत्रांत स्वताचो फुडार घडोवचो अशें विधान हालींच केल्लें। ह्या फाटभुंयेर आम आदमी पक्षाचे फुडारी सुनील तिळवे हांणी पत्रकार परिशद घेवन भाजपाचें सरकार गोंयकारांक फटयता अशें म्हणलां। सरकारी नोकऱ्यांची घोषणा जाता आणि जशे इलेक्शन गेले की त्या सरकारी नोकऱ्यांकडे कोणूच पळयना। बाय पोल आयले तेन्ना सरकारी नोकऱ्यो डिक्लेअर केल्यो, झेडपी इलेक्शन आयले तेन्ना सरकारी नोकऱ्यो डिक्लेअर केल्यो। आता ह्या फाटल्या वेंचणुकेच्या वेळार विधानसभेच्या वेंचणुकेच्या वेळार 10,000 नोकऱ्यो तयार करता म्हणून सांगले आणि घाई गडबडीन थोडे रिक्रुटमेंट केले सुद्धा। पण आता बीजेपी सरकार कितें म्हणटा की सरकारी नोकऱ्यो तयार करप शक्य ना, 8 ते 10,000 नोकऱ्यो तयार जातल्यो म्हणून। म्हणजे 8 ते 10,000 जरी अनाउन्स करता जाल्यार 3 ते 4,000 सरकारी नोकऱ्यो तयार जातल्यो हे लोकांनी विचारांत दवरचे। आणि हे बीजेपी सरकार दर वेंचणुकेच्या पयलीं लोकांक फटयता, तांकां सरकारी नोकऱ्याची लाच दाखयता, तांचे कडल्यान आपल्या वेंचणुकेच्या खर्चाचो सगळो पैसो वसूल करून घेता आणि जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना ह्याच तरणाट्यांक जे लायनीन उबे रावून फॉर्म भरपाक वता तांकां सांगता की आमी सरकारी नोकऱ्यो तयार जावपाना म्हणून।